इट इज अ वन मॅन कमिशन जाल्लो. त्यांनी सजेशन्स दिल्ली ते काही अमेंडमेंट करपाच्या ह्या असेंब्लीन त्याचे अमेंडमेंट जातले आणि बाकीच्यो सगळ्यो केसीस ज्यो आहा पळय न्ही त्यो सिंगल कोर्टा कडेन फायल जातल्यो. ऑलरेडी चार्जशीट केसीस जायत आसा. एप्रॉक्सिमेटली 110 केसीस आसा. नो मॅन लँड हाजेर एक्ट जातलो. जे नो मॅन लँड आहा ती गव्हर्मेंटा कडेन येतली. बाकीचे जेची कोणाचे लँड्स आसले जेणी एप्लाय केला तेजेर त्यो त्या सिंगल कोर्टान त्यो केसीस सगळ्यो चलतल्यो. सगळ्यो केसीस 110 पैकी कितल्यो म्हाका खबर ना. वन नो मॅन कितले आहा, गव्हर्मेंट कितले बाकीचे, बट ते स्क्रुटनायज सुरू आसा आणि तेणी दिल्ल्या सजेशनाचेर अमेंडमेंट आणि न्यू हे जो आहा पळय न्ही तो ह्या असेंब्लीत जातलो. CZMP प्लान 4 महिन्या भितर तयार जाता. भरती रेषेपासून 50 मिटरा भितर आशिल्ल्या घरांक थाकाय दितले म्हूण मुख्यमंत्र्याचे उतर. CZMP जो आहा पळय न्ही आमी तेंच्या कडेन 1:4000 जो मॅप जो आसा पळय न्ही हो मॅप मागला. तो मॅप मागना फुडें आमी लोकल पंचायतींनी तो अवेलेबल करतलो. बाकीचे सगळे तेच्यानी चॅक करचे. ते एकदां जालें काय CZMP प्लॅन 2011 फायनलायज जाता आनी वी आर गोईंग फॉर द CZMP 2019 प्लॅन आणि ताच्या खातीर CZMP 1:4000 रेंज मेळ्ळी, स्केल मेळ्ळी काय बऱ्योचश्यो गजाली लोकांक क्लियर जातल्यो. सो दॅट इट वील गिव द रिलीफ फॉर मॅक्झिमम स्ट्रक्चर. ओके, CZMP 2019 इट इज अ कोस्टल एरियाक आमकां 50 मिटर्सचो सेटबॅक मेळ्ळ्या कारणान खूब जाणांक रिलीफ मेळपाक शकता. त्या खातीर लोकांनीय कॉपरेट करपाक जाय. आमी जेन्ना आतां 3 विकाच्या भितर आमकां प्लॅन जो आहा पळय न्ही 1:4000 स्केलीचेर मेळटलो. दॅट वील मेक अवेलेबल एट ऑल ग्रामपंचायत लेवल्स. परवरे हायवेचेर एलिव्हेटेड कॉरिडॉराचे काम सुरू जाला. 2 वर्सात काम पुराय जातले म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केला. आमदार रोहनान कामाचेर आक्षेप घेवन कांय दुबाव उक्तायल्ले. मिनिस्टरचे कॉलेज रिजॉल्व जाले, काम सुरू जातलें सगळें. काय ना, तेजें फक्त ट्राफीक जो आसा तो स्मूथ फ्लो जावचो. हेज्या पलीकडे कांयच क्वेरीज उरोंक ना. सगळ्यो क्वेरीज रूल आउट जाल्ल्यो आसा. ऑलरेडी आतां बेजीक वर्क सुरू जाला. 2 इयर्स लागतले कंप्लीट प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक. जर सामको स्पिडीत काम केलें आसत, लोकांनी काय हर्डल क्रिएट केलें ना जाल्यार विदीन 2 इयर्स वील कंप्लीट द प्रोजेक्ट. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.